आमच्या ह्या सदांच्या कार्यावळीक परत एक पावट तुमकां सवेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेरेक येवकार दिता। आयज परत हांव रवीन भवनाच्या लागीं पावला। हांगा आयले म्हणटच कोणेय नाजाल्यार कोणेय आर्टिस्ट मेवताच। अरे पळय जुस्तेन आसा हांव जुस्तेन कसो आसा? गुड तूं कसो आसा? गुड गुड। कितें करतालो बसून? ना हांव मातसो झेवियर देसाई हाका रावतालो। झेवियराक रावतालो? ताणें नवीच विसीडी फिल्म काडला, तुमकां विश्वास आसा? तातूंत हांवें एक म्हाका विश्वास आसा? तुमकां विश्वास आसा? तुमकां विश्वास आसा ताच्या विसीडीचें नांव? होय। म्हणटच ही ताची विसीडी कशी कितें जाल्या? लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा ते भाशेन खूब बरो मेळ्ळा। लोक म्हणटा बऱ्यांतली बरी विसीडी फिल्म जाला म्हूण, आनी तातूंत सगल्यांनी आपआपली भुमिका बरी केल्या सगळे लोकांचे सांगणें। म्हणटच जायते आदीं हांव झेवियराक सोदतालो, कारण तूं म्हज्या सांगाताक ह्या कार्यावळींतल्यान आयला, तर झेवियर हे खेळ कोत्ता कार्नवालाचे आनी आपलो वार मुखार व्हरता। म्हाका दिसता तुजे लागीं नंबर आसल्यार झेवियराक गुणायतलो। ओके ओके ओके। हॅलो झेवियर, वेगीं यो। हो पळय तेवतोन डिकोस्टा प्रुडंट मिडिया तर्फेन तुका मेळोंक सोदता। बरें बरें वेगीं यो, आमी रावतात तुका। म्हाका दिसता तुवें थोडो भार म्हजो उणो केलो। अरे झेवियर, थोडो वेळ म्हज्या सांगाताक ह्या माणका मदल्यान कार्यावळी बसोवप तूं दिवंक तयार आसा? होय आसा। हय पळय झेवियर, आतांच जुस्तेनान म्हाका तुज्या एक जी विसीडी तुवें तयार केल्या ताचेर तो सांगतालो की बाजारांत एक हॉट केकशी सेल जाता। चालू आसा। चालू आहा? म्हाका दिसता ताचेर आमी पयलीं भासाभास केल्यार अदीक बरी। बरें करया। म्हणटच ही विसीडी तुवें केन्ना भायर घातल्या? ही इस्टराक 8 तारखेर ताचें रिलीजींग केलां आनी आतां ती 1000 सुमार सेल जाला। 1000 सेल जाला। लोकांचो प्रतिसाद तुका कसो मेवला? एकदम बरो आसा, एकदम बरो म्हणल्यार चडांत चड बरो आसा। कित्याक जेन्ना कोणूय मेळटा तेन्ना झेवियर तुजी सीडी एकदम बरी आसा, हो रिस्पॉन्स तांकां मेळटा। आनीक झेवियर, ही विसीडी तुवें तयार केल्या, हातूंत तुवें कांतारां वो कॉमेडी वो पार्थ जी कशी कितें मांडून हाडल्या? हितून स्टोरी आसा आनीक लिरिक्स एकदम बरें आसा, सोंगाय बरीं आसात आनीक जी कॉमेडी आसा ती एकदम बरी आसा। नॅचरल जाल्या। नॅचरल जाल्या कॉमेडी। आतां हें जे हातून जे कास्ट आसा तें कास्ट कशें कितें आसा? कास्ट म्हळ्यार आमचो जुस्तीन बाब, तेगेले मेन रोल तेका दिला आनीक हातूंत ती मायना तेणें एकदम बरो रोल केला। तेच भाशेन आनी हेर आमचे पिटर दिवास्कर, केजी आमचे अलिसा, बेजिलिया बेबी बेजिलिया, एकदम रोल एकदम बरो आसा। आनी कॉमेडी म्हळ्यार डॉरेटी तर सांगूच नाका, एकदम बरो रोल केला। आनीक आमचे कॉमेडियन सेल्वी आनी फ्रायडी लुईस ताणें ताका एकदम बरो सांगात दिला। म्हणटच हांव तुमकां ही कार्यावळ फुडें व्हरच्या आदींच लोकांक आमी एक क्लीप दाखोवच्या आदींच तुमकां पयलीं परबी भेटयता, कारण म्हाका म्हज्या गांव भावाचेर विश्वास आसा, कारण जें कितें हाडटात तें बरेंच हाडटले। ह्या खिणांत आमी झेवियराच्या विसीडींतलो एक खीण पळोवया। म्हाका दिसता तुवें आमच्या ऑडियन्साक नांव सांगल्यार अदीक बरें विसीडीचें। तुमकां विश्वास आसा? तुमकां विश्वास आसा हाचो एक खीण। चला। बाय तिजू, उठ उठ। गुड मॉर्निंग डॅडी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस्कॉलाक वचपाचो वेळ जालो। ब्रश कर, तोंड धू, त्या म्हणसर हांव तुजो ब्रेकफास्ट तयार करता। यो यो बाय।
सायना तू खंय वताय खंय म्हणचे हांव कामाक वेता हांवें तुका कितले पावट सांगला कामाक वचो नाका म्हणून कामाक वचो नाका हे तुज्या कामाच्या पगारान आमचो घराचो देस्पेस्ट्रो ना ते भायर आमचे ल्हान बाय आसा आनी कितलेच न्हय ह्या घरांत आनी जायत्यो वस्तू हाडपाच्यो उरल्या जंय तर आमी दोगांयनी काम केलें जाल्यार आमच्यांनी सोंपेपणी त्यो वस्तू हाडूंक जाता सायना सायना ह्यो वस्तू आमच्या बाये परस सामक्यो व्हड न्हय आमच्यानी आयज ना फाल्यां सवकास करून त्यो हाडूंक जातात आतां आमची व्हडली जबाबदारी सर आसा आमच्या भुरग्याक आमच्या तुवेक बरे भाशेन सांबाळपाची देखून हांवें सांगलां तशेंच कर तूं सांगता तशें करूंक हांव तयार ना हांव तुजी कोरकान जाय पूण तुज्या गुलामपणान रावंक हांव तयार ना आय नीड फ्रीडम कसले स्वतंत्र जिवीत तूं जग सोदताय वस्तुरी ह्या संवसारात जायती रुपां घेवन जेता एक आवय जावन आपल्या भुरग्याची सेवा कोत्ता एक गोरकार जावन आपल्या गोरकाराची वय सायना तूं जावन आसा एक काजारी वस्तुरी तुवें पळोवंक ना आयच्या समाजात कितें घडटा पळय घोव बायलेचें आयकना बायल घोवाचें आयकना तेन्नाच बरे गरोब्यान फूट पडटा आनी म्हाका नाका तुमच्या सवेन घडलेलें आनी हें म्हज्यान केन्नाच पळोवंक जावचें ना आपले रोगताक रोगोत काडूकन पासून वळखता म्हणटा हांव जाणा तूं तुजी भावाची सायड घेतलोच म्हणून सायना तूं तुमकां विश्वास आसा हातलो एक खीण पळयला आनीक ह्या खिणांत आमी पळयलां की आंतोनेत मायना आनी जुस्तीन कशे भाशेन एकामेका थंय भासाभास करतात हो खीण सगळ्यांच्या काळजांत उरतलो कारण ही कार्यावळ तांच्या मुखार हाडटा आसतनाच आमी झेवियराचो वावर हातूंतल्यान मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला झेवियर मातसो फाटीं येता आनीक तुवें फेळांनी कार्नवालाच्या फेळांनी जो वावर केला ताचेर ह्या खिणांत नदर मारूंक मागता बरें 1993 ह्या वर्साक हांवें पयलें खेळ स्टार्ट केले आनीक आयज सुमार ते 51 सुमार पार्टी जाल्या अजुनूय चालू आसा ह्या वर्सासान आनीक ह्या फुडें हांव वतलो आनीकूय बरें करपाक आतां 51 म्हणटच 1993 1990 आनी 3 वर्साक तुवें पार्टीक सुरवात केली 2 वर्साक 3 पार्टी तो रेग्युलर 2 वर्साक तूं 3 पार्टी घेवन लोकां मुखार येत आसा हें लोकांक कळपाचें बरें कारण 50 आनीक 3 पार्टी जाल्यात म्हणटच लोक थोडे फावटी समजता 50 आनी 3 शो जाल्यात पूण ताचें जें बरोवप आसा तांणी ज्यो प्ले बरयल्यात त्यो 50 आनी 3 जाल्यात आनीक हातूंत जो कांत जे कितें लागताले ते कांत कोण कंपोज करताले हांवूच करतालो ह्या खिणांत खंयच्याय एका पार्टीचो एक कांत म्हाका दिसता तुवें म्हणून दाखयल्यार खूब बरें जातलें 5 बोटां एक जाल्यार जावंक पावता तो एकवट तेक बोटीन विशीन सोल्यार जावंक पावता तो दुस्पट बरें आसलेलें वायट जावंक लागना तो ओगोट देखून मनशां तूं चतूर राव कोणूच नको आमचो शेवट महाराष्ट्रान एका घराब्यान गोळलेली ती खबर तेग बावटे एक वोटान रावो कसली चिंता नासली जोबर वाड्यांतलो लोक बोडाय मारी खरेंच एकदम गोरें घर पूण एक दीस अशें घडलें आयकोंक जावचें ना जिवीतभर झेवियर ह्या पार्टीनी ज्यो 50 आनी 3 पार्टी तुवें बरोवन लोकां मुखार हाडल्यात ह्या पार्टीनी तुजे जे कलाकार जे न्हेसल्यात ते सगळे तुजे गांवचेच न्हेसल्यात काय तुवें आनीक दुसरे भायले खंयचे तरी हाडून तांकांय तुवें सहभागिली केल्यात ना चडशे गांवचे गेले गांवचे केले चडशे गांवचे आनीक पयले सांग जेन्ना 1998 वर्साक कॉन्फिडन्स सेल्वी आतां तो बरो फेमस आसा तोवूय म्हज्या खेळान न्हेसला आनीक तुजे दिवेली तोवूय खेळान न्हेसला
आनीक हांवें तियात्र केल्लो तेन्ना कॉमेडियन जेनेट तेणें गेले 2 शो केले. तुज्या तियात्राचें नांव सांगतो ना? सांबाव हातून कॉमेडियन जेनेटान रोल केला आनी खेळांनी हे आमचे आसले कॉमेडियन सेल्वे आनी तुजे म्हणटच तुवें एकूच तियात्र केलो? ना, 2 तियात्र केले हांवें. पयलोच तियात्र खुरीस, दुसरो इमाज, तिसरो वाद, चवथो रोचणार, 5वो सांबा. सांगे म्हटलो काय ना एक बऱ्यांतलो बरो गांव जातून आज पासून थोडे भोव आमची संस्कृतींतले आमचे दायज आजून पासून आसा जे मिनाक लागून थोडे भोव व्हांवोन गेला आसतले पूण आजून सांगे गिरेस्त आसा आनी तातूंतलोच हो एक आमचो झेवियर हो एक गिरेस्त मनीस म्हाका दिसता ह्या खिणांत ह्या व्हडल्या गांवांतलो ताणें ताच्या वाड्याचें नांव आनी तो कितें काम करता हें आमच्या ऑडियन्साक सांगत जाल्यार अदीक बरें जातलें. आमच्या वाड्याचें नांव तारीमळ सांगे आनी सद्याक हांव काम करता होमगार्डान. आयकलें न्हय ताच्याच तोंडांतल्यान तो होमगार्डांत परजेची सेवा करूंक वावुरता आनी तें वावुरता आसतनाच ताच्या दोळ्या मुखार कितें वायट येता आनी कितें ताका वायट दिसता ताच्या नदरे सामकार तें तो आपल्या पेनांतल्यान ह्या पार्टींतल्यान लोकां मुखार परत हाडटा आनी लोकांची नवसरणी करता. एक खेरीत भाशेन सांगतलो जाल्यार समाजांत जें कितें वायट घडटा तें लोकांच्या तोंडार मारता की ताणें तें करचें न्हय. सारकें सारकें. आनीक होच वावर करता आसतना ताणें ह्या खिणांत ताचो जो पावर आसा ताच्या भितर जे गूण आसात ते तुमच्या मुखार मांडल्यात. तुमी पळयलां आसतलें ताका उलोवंक थोडें भोव आगोड लागता कारण कॅमेरा मुखार फुडो करप हें जायते फावटी आगोड आसताच. आमकां भायर रावन जायतें सोंपें दिसता तरी आसतना पूण ताचो जो वावर आसा ताणें जे तियात्र बरयल्यात आमच्या थोडे जे फामाद तियात्रिस्ट आसात ताणें बसून इतले तियात्र बरोवंक नात पूण ते 4-5 तियात्रांनी आयज गोंयभर आमी जायतें केलां अशें सांगतात. पूण झेवियरान 50 पार्टी ह्या 50 पार्टींचे थोडे आमचे फामाद डायरेक्टर रायटर आसात ते म्हाका दिसता 50 तरी तियात्र करतले. आयज हीच आमची ग्रोथ आसा पूण ताणें तशें करूंक ना. ताणें नवें कितें लिखाण करून लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केला. तर झेवियर तुजी जी VCD आसा ताचेर आमी परत एक फावट उजवाड घालुया आनीक थोडी ताचेर अदीक म्हायती आमी जाणून घेवया. चल हातलो आनीक एक खीण आमी पळोवया. खेरीतपणी म्हाका दिसता जे कांतार गोपान यो गोपान दर फरसान यो गोपान दर फरसान चल आमी तेंच पळोवया. चलात. पावसाच्या उदकान